माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आयज ऋतुवीन आहे म्हणपाक. सो आम्ही रेडी जाला वचपाक ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक. सो एक्चुली प्लॅन आसलेले आयज खंय दुसरे कडेन वचपाचें, पण तुमकां म्हटलें न्ही आयज भावजी वयतलो म्हणून. आयज रावलो सो म्हटलें भावजी आसा न्ही, सो वचून सगळे जाणां ओल्ड गोवा वचून येवया म्हटलें. मागीर जावचें ना आनी हो आयज फ्री आसा शिव, सो वचून येता. जस्ट जेयली आमी भायर सरली 3 जाली, अशी बिगना या म्हटलें. तें बोवाळ हेंचो जायना. शिवाजी गाडी कितले वॉश कर तितलेच धुळी. आतां आनी परत वॉश केले ताणें 2 बालदेन. कितले बालदे घेतले उदीक. हांगा झगडी पळय बसपाक, फुडें फाटी. तर बसा बसा. तो सगळ्यांक तुमकां मेळटा. बोवाळ चालू आसा आमच्या गाडयेन. हांवें म्हणटा जाणा मम्मीचो आवाज सगळें हांवें म्हणटा अशें ना. भावजी हांगा आसा. तुमकां विचारूंक ना आवाज करपा व्हडल्यान पॅ करून. सो रेहान म्हणटा आपले गाडी घेवन वचा भोंवपाक भायर. आमची रेहानची गाडी आमगेर आहा न्ही, शिव मातसो भिता तरी गाडी घेवन वचपाक भायर. न्यू गाडी न्ही, बेश्टी दिसांची गाडी घेवन वचपाचें. तो फक्त कितें करता, काल ताणें भायर काडले न्ही. काल बेश्टे आमच्या कॉलनीन ताणें एक राउंड मारले. म्हणजे ते चालू करूंक जाय न्ही, ताणें बंद दवरल्यार मागीर ते प्रॉब्लेम जातले. सो तो म्हणटा व्हर म्हणटा गाडी बीन भायर खंय. ताका लागून भिता. ओके सो आतां भायर सरला आमी. पळया कशें कितें जाता तें. आयज कितें बोगी बी कितें म्हणटाले ते बुगी बीन गाडी आयज ना. 24 के 25 26 27 न्ही 3 दीस. पण आयज आसा 26. काल जालो क्रिसमस. काय म्हटलं आमी या म्हटलं आसूं म्हटलें आनी रावया. जातलें रोखडें जातलें व्हड अशें कांय ना. ओके चला डायरेक्ट तुमकां न्ही हांव ओल्ड गोवाच मेळटा. सो हांगासर न्ही हे पळय जस्ट पावले आमी. सो हांगासर न्ही बरे धाकटे न्ही कॉटेजीस केला लोकांक रावपाक बीन. आनी हांगासर टॉयलेट बीन केला. बरें अरेंजमेंट केला. हे पळयात बरें केला. बरें दिसता न्ही. हो बरें केला. बसला पळय बरें दिसता कॉटेजीस. मागीर ते काडटले दिसता कॉटेजीस ते न्ही. आं पळय मागीर तुमी काडटली. सो पावली आमी. कार थंय पार्क केला. यो हात धरा. साणाच बिणाच बीन लोक खूब आसा. चला सो हें पळयात वॉकिंग कितें पिलग्रीम टेंट. सो न्हिदपाक बीन बरें अरेंजमेंट केला. सो हे न्यू केला न्ही किचन फॉर पोलीस खंय तांकां. आनी हांगासर पळयात वाव बेस्ट आहा. हे सगळें पोलिसांक दिसता न्ही. बरें केला. ते कॉटेजीस बीन आहा पळय सगळ्या पोलिसांक ते तांकां मातशें बसपाक बीन रेस्ट घेवपाक बीन बरें केलां. बेस्ट केलां. आमकां खबर ना कशें वचपाचें. लोक वयता तांच्या फाटल्या फाटल्या आमी वयता. सो ऑलमोस्ट पावले. आनी लोक पळय कितले आहा. आनी मेन म्हणजे आय वॉच ना अशें क्लाउडी आहा. बरें आहा. सो आमी वयतली भितर न्ही. फोटोग्राफी आनी विडियोग्राफी अलाव ना. सो भितर हांव कांय शूट करचें ना. ओके कितले लोक पळय हांगा न्ही ते. हांगा आईन व्हडलें हें हाडलां साक हाडला शॉपिंग करपाक. खंय पिशवी शॉपिंग आमी फेरी गेली आं सांगूंक शकना. पण पोतयो हाड म्हटलें ताका हांवें. मागीर आनी मागीर शिव मारतलो. शॉपिंग करता आनी पोती ना म्हणटलो मागीर. सो थंय न्ही प्रेयर चालू आसा. मीस चालू आसा. हे पळयात तुमकां जेवण लागतलें. म्हजे पासून राजा पातशे सोशी तांचे आनी सो ही लायन आसा. हे पळयात वयता आमी भितर. सो पावली आनी भितर अशें जालें न्ही. वेदर सामको बेस्ट आयज. पण चड इतलो म्हाका रश दिसूंक ना आयज. म्हणजे ना
थंय आनी हांव पळयता रोशना खंय थंय बघितले हा सो थंय आनी खूब जाणां आसा लायन सो हांगासर लायन प्राय कितले During his mission, there were many occasions. He entered a village of non-Bronx where baptized and he enlisted. As soon as she received baptism, she delivered a baby. So almost a whole family. मम्मी पुरो आले Sacred priest's पाय body दुखले खंय पण आयज ना न्ही बोगी बीन काय आयज बोगी बीन नाय and she पाय ran to दुखले the harbor and met the पुरो people. आले आनी खूब आहा She वचपाचें touched the body. दोलच्यान ती आमकां पळयता आमी वळखना न्ही तुवें हाय म्हणून आमकां रिवोनाचा सेकंड टाइम येयले सेकंड टाइम आमी फर्स्ट टाइम पावला हांगासर ते बी आयज टायम काडून तो चेडो हाय म्हणून हाय हे पळय चुडूप हांगासर हाय हाय ट्विन्स हां ती ओये बांडे हां ओके 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 हे आणि म्हाका सांगा तुझे या गो पळयता ह्या न्ही पळय तरी आनी यो आमी या ते पळयता फोटो काडनी ओके, राव, राव. ते उदकाचे बाटली काबार आमचे पण हांगासर सगळं अरेंजमेंट केलां उदक बिदक सगळें आसा टेन्शन ना सो ऑलमोस्ट पावपा येयला आमी ना सो आनी जस्ट 15 मिनटां पावतले मी भितर पावली आमी आपण पळय ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes 1 hour लागले आमकां कितें ऑन नाही वेट आम्ही वेट सो जालें आमचें आं बरे भशेन जालें ताका च्या जाय खंय इतली मारया म्हणटा जस्ट तेंच्या भायर सरले की हांगाच्या चायचे स्टॉल आहा चल मारया च्याचे एक चायची गरज आहा खूब सांगा आसा अमय अमय मेरी क्रिसमस जालें रोखडेच छोटी छोटी आमी आतां वयता चाय पिवपाक तोंड सुकलें हांगासर ओके हाऊ डिड इधर ऊपर फायनली चाय येयलें एक्चुली न्ही इतलें ताण लागला सांगू तुमकां अशें दिसता की तें थंड आयस्क्रीम बिस्क्रीम खावंक दिसता पण आयस्क्रीम तुमकां मागीर पळोवया मागीर घेवया मागीर हांकां भुरग्यांक च्या ना खंय सो मागीर हांकां कितें आयस्क्रीम दिता हांवें च्या घेतला म्हणजे आमी सगळ्यांनी च्या घेतला भुरग्यांनी मात च्या घेवंक ना सो जालें आमचें चाय पिवन मातशें जिवाक बरें दिसलें आनी हांगा बरें अरेंजमेंट केला बसपाक आनी हांगासर पळयात एक वेल आसा वेल हांगासर सो आमी न्ही अमय वांगडा येयला कित्याक बरं शिवान गाडी खूब तेवटें पार्क केल्लें न्ही सो अमय मोबायल म्हाजी गाडी हांगा म्हणजे तेजी गाडी न्ही चर्ची फुडें नासलेले सो ताणें आतां तो आमकां घेवन येयला हांगासर सो शिव आतां येवंक ना आतां भुरग्यांक आयस्क्रीम जाय खंय अमय तांकां आयस्क्रीम दिता काडून आं आसा हांगासर सो मिश्र पेडा ते भुरग्यांक आयस्क्रीम जाय खंय हे भुरग्यांनी लुटले अमय मामाक जाय ते काडून घेतात आईन च्या पिवंक ना न्ही आईन आयस्क्रीम घेतला हांवें घेवंक ना हांवें च्या पिला न्ही म्हाका नाका म्हटलें शिव आयला आतां अमय लुटले भुरग्यांनी सो आतां न्ही आमी भायर सरला आमची एक युट्यूब फॅमिली सो ती लागींच रावता जस्ट ओल्ड गोवा खोर्लीम सो ती ओंपाली यो ओंपाली म्हणून तें म्हटलें शिव आतां चल येयलात न्ही लागीं वचून येवया म्हटलें इफ पळयता इफ तेमी कम्फर्टेबल आसल्यार व्हिडिओ काडटा आनी फोटो तरी घेता ओके सो जस्ट आमी आतां भायर सरला कितले किलोमिटर हांगच्यान खोर्ली 5 किलोमिटर ताका म्हटलें लागीं पावला न्ही वचून येवया म्हटलें
I want to tell that no, ते येल्ले मार्गावसून. आणि आयज आमकां खूब जाणां मेळ्ळे आमचे विटी फॅमिली. एक आनीक मेळ्ळे आमकां समृद्धी म्हणून समृद्धा म्हणून की नाव तेजें ते फ्रॉम दुबय. सुमेधा सॉरी सुमेधा. पण त्याने काय व्हिडिओ काडून हांवें ते नाका म्हणपा आले. सो ती मी भायर आसता खंय जशी येयली. आनी विल्माचे काडला हांवें व्हिडिओ तिचे काडला. आनीक आसलेले म्हणजे ते कितें करताले ते व्हॉलंटियर कितें आसलेली व्हॉलंटियर आसलेले ते तेजे व्हिडिओ घेवंक ना हांवें. नांव विसरलें हांव सॉरी. हांव फोटो घालता तुमकां दाखयता हांव शेअर करता. ओके बरी दिसलें मेवळें आयज आमकां. ओके चल भायर सरला आमी डायरेक्ट थंय मेळटा तुमकां. सो जस्ट पावली आमी ओदळ पावली खबरी करताले. आनी आंटीन बरें कितें बेबींका आयज बेबींका आमी खावंक ना कित्याक आयज आमचो थर्सडे. तर तुमकां दाखयता आनी आंटीनी ऑर्डर बी घेता. हांव तुमकां न्ही नंबर शेअर करता. आनी कितें करता बेबींका आनी ते बोलिना डोस भात सगळें करता. हांव तुमकां नंबर शेअर करता. आनी बोलिनाच खालें हांवें तरी पण तितून अंडा घातला पण खालें हांवें पण टेस्टी जाल्लें हां. पण बेबींका खावंक ना. ओके दाखयता तुमकां. ऑलमोस्ट न्ही खावून जाल्लें आसा आमचें. आंटी म्हणटा आपले व्हिडिओ घेनाका आपण मातशें बरें न्हेसोंक ना खंय. हय अशें रे ओके मातशें बसता आमी आनी 5 मिनटां भायर सरतली आमी. कितें रे तुजेच बसला आमी. तुमकां हांव नंबर शेअर करता. तुका केन्ना जाल्यार ऑर्डर घेयात. ओके सांगासर हांव हें घेता करमला. म्हाजे करमला सारकी फुटले आनी म्हाका न्ही आंटीन सांगलें म्हाजे करमला कित्याक फुटले ते कळ्ळें म्हाका. आंटी ओबाली म्हणजे तेन्नाच ए राव दे. आंटी ओबाली तेन्नाच ते करमला करता पळय तेन्नाच ते करून फ्राय करूंक जाय खंय. हांवें थंय दवरले म्हणून म्हाजे ते ड्राय जाले म्हणून म्हाजे फुटले. बरें काय आंटी पळय हांगा खा 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 म्हणून पोट सामकें पॅक जाला. तो पावली आमी ओदोळ पावल्ली अशें पुरो जाला आयज. आनी फेरी बिरी आमी वचोंक ना. आनी ती फेरी भोंवपाचे थंय लायनी रावनूच पांय दुखले सारके. आनी फेरी बी वचोंक ना आमी जस्ट घरा येयली. सो म्हटलें व्लॉग एंड करया. आनी एक जस्ट आमी म्हणजे ओल्ड गोवा आसतना चर्ची कडेन आसतनाच न्ही आनी ओल्ड गोवा चर्ची कडेन आसतनाच न्ही म्हाजे 12K सबस्क्रायबर जाले. तर तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा मनाच्यान. 12,000 जाले म्हाजे. ओके सो सगळ्यांक एकदां थँक्यू म्हणटा हांव 12K जाले म्हणून. ओके सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनला सबस्क्रायब करात. सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर बाय बाय. बाकी थंय बसला बाय म्हणा बाय आई हा बाय का आई तुमकां बाय म्हटला. चला बाय. सो एक बड्डे हा ताका विश करता. एक्चुअली काल आसलो बड्डे आनी काल न्ही हांवें कांय व्लॉग घालूंक ना. सो कालचो बड्डे हा. सो बी रिलेटेड हॅपी बड्डे मॅक्सिमा कारवालो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. त्या तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे मॅक्सिमा कारवालो. यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God come to happy birthday. चला बाय. Bye.